तरी गोंयान आसतले तेंची फंक्शन्स खंयची मागीर तुमी म्हटलेले पण एक मिटींग प्लॅन करता म्हणटा गोंयान येता तेंचे ऑफिशर्स घेवन येता ते खंयची मिटींग जातली कितें पळय दोन मुखेल कार्यक्रम करपा खातीर ते येता. एक म्हणल्यार न्यू आर्म ऑफ द ब्रीज वीच इज रेडी एक उरलेलें तेजें उद्घाटन करता. फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक म्हणजे स्मूथ मिन्स ट्रॅफिक मुवमेंट जातलो ते केले म्हणून गोंयकार हे केन्नासून रावता केन्ना जातले ओल्ड ब्रीज यूज करपाची गरज पडपाना. एंड तेच बरोबर फावंडेशन स्टोन फॉर कोकेरो थिंगा पर्वरी फ्लायओवर ते फावंडेशन स्टोन घालपा येता. वर्च्युअली तो करतलो पूण तेज्याहून मोस्ट इम्पॉर्टंट ते दोनी ते रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट ते टावर ते फावंडेशन स्टोन तो घालता. फावंडेशन स्टोन तेजे तर्फेन घालप म्हणल्यार काम सुरू जावप 2 वर्सां भितर ते रेडी जातले. दीस इज गोईंग टू हेल्प टुरिजम इन अ बिग वे. प्रोजेक्ट गोवा डिफरंटली. तेच बरोबर बाकीचेय विशय आसात जे आमी चर्चा हाडटले लायक फ्लायओवर फ्रॉम डबोलीम ग्रेट सेपरेटर रायट अप टील वेर्ना. फर्स्ट फेज तेणी फायनलायज केल्ली टेंडरूय जाल्ली अप टील क्विनी नगर पूण हांवें सांगलां it has to be done till Verna, even though it is not my constituency, because we have to look at overall Goa. I said both the things have to be tendered together. Taka lagon the entire stretch is airport to from airport till Verna. Verna पण flyover. It's a full flyover. Okay. So that is going to be discussed. तेजोय बेगीन फावंडेशन स्टोन जातलो. ताका लागून तेजेरूय चर्चा जातली. आनी तेच बरोबर बारीक तशे मोठे कितलेशे बाकीचेय विशय आसा ते आमी सगळे डिस्कस करतले. तेंची टीम ऑफ ऑफिशर्स आनी ताका हांवें सांगलां काल हांवें ताका मेलूय धाडला बस स्पोर्टाचे मातशे डिले जाला ते कितले बेगीन ते जातले तेय बेगीनचे बेगीन करतले तेय ऑफिशल्सां आपय म्हणून सांगला आनी तो तांकां घेवन प्रॉपर मीटिंग बरं दिल्ली वचपा पडपाना. देर वील बी प्रॉपर मीटिंग इन गोवा. Yes, there is proper meeting. All the issues regarding national highways are going to be discussed.